गोविंद शिल्पोत्सव 2025 या शिल्पोत्सवात प्रमुख पाहुणे आमचे गोय राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत थोड्याच वेळात हांगासर पावपाचे आसात। आम्ही त्यांचेय हांगासर स्वागत करता। आमचे मदीं आसात गोय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आणि आताचे कृषी मंत्री सर रवी नाईक हांगासर आसात। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज जो शिगमो आमी आज संबंध गोंयभर पळयता की रवी नाईक सर जेन्ना गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री जाले त्या वेळार 1991 तांणी राज्य पातळीचेर हो शिगमो सगळ्या आमकां सगळ्या गोंयकारांक या संबंध गोंयभर सगळ्या लोकांक पळोवपा खातीर प्रत्येक तालुक्यांनी हेची सुरवात जाली आणि वचत थंय रोमटामेळ आसूं जावं चित्र स्पर्धा लोककला लोकनृत्य स्पर्धा हे सगळे आयोजन जातकीर तांकां सगळे बक्षिसाचे वांटप हे सरकारी मातेचेर सुरवात जाली। हे जे सुरवात जाले ते आमचे सर रवी नाईक हांचे लागून तांणी त्या वेळार सुरवात केली। ते आतापर्यंत संबंध गोंयभर सगळ्या लोकांक हो शिगमोत्सवाचो आनंद आमी सगळे घेतात आणि ताका लागून हांव खरेंच सरांचे धन्यवाद दाखयतां। आमचे मदीं आसात आमचे राज्यसभा खासदार आणि आपले भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद तानावडेकर सर, हांव त्यांचे बी स्वागत करता हांगा आमच्या सगळ्या म्युन्सिपालिटीच्या वतीन आणि त्याचो खरेंच आमचो संबंध गोंयभर त्याचो सदांच आमकां आशिर्वाद मेळटा। ते सदांच मन मेळावू स्वभावाचे आसात आणि सगळ्यां कडेन बरें वागतात, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। तशेंच आमचे मदीं आसात लोकप्रिय असे आमचे टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे सर, हांव त्यांच्याय बी हांगा फोंडेकाराचे वतीन तेंचें स्वागत करता की त्यांनी सुद्धा प्रत्येक स्पर्धा आमकां फाटीं शिवजयंती सुद्दां करपाक फोंड्यांचे आमकां एक करपाक लायली म्युन्सिपालिटी संबंद एक 5-6 म्युन्सिपालिटीक फाटल्या वेळार मिटींग घेवन ताणें आमकां संबंद एक फोंड्या जावं पणजे वास्को मडगांव अशे सगळे कडेन तांणी शिवजयंती सुद्दां करपाक आमकां आदार केलो म्हणून तेंचे हांव हांगासर आयले बद्दल हांव तेंचें स्वागत करता। तशेंच आमचे मदीं आसात डेप्युटी कलेक्टर आमचे टुरिझमाचे डायरेक्टर सर केदार नाईक आणि आमचे फोंडेचे डेप्युटी कलेक्टर शिवम नाईक, तसेच आमचे बाब रितेश नाईक, आमचे आदले नगराध्यक्ष आताचे काउन्सिलर आणि आताचे आमचे शिगमोत्सवाचे ऑर्गनायझिंग प्रेसिडेंट आसा त्यांना तुमच्या सगळ्यांच्या हांगासर परत एकदा स्वागत करता। हो शिगमो आज हे शिगमाची हांगासरल्यान सुरवात जाता त्यांना तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता आणि माझे 2 शब्द सोपयता। देव बरें करूं। देव बरें करूं आनंद। आता आमचे मदीं आमचे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष आमचे बाब दामू नाईक आमचे मदीं पाविल्लो आसा। हांव सराक मानाकारता सर उर्वरित देवकार दिता। कांय खिणातून ते माचयेर येतले। आता थोड्याच वेळान गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कांय खिणा भितर हांगा पावपाचे आसा। आमचे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक आमचे मदीं पाविल्लो आसा। हांव सराक मानाकारता सर उर्वरित देवकार दिता। तशेंच ह्या माचयेर टुरिझमाचे संचालक केदार नाईक आसा, तांकांय आमी येवकार दिता। अंतरीत शिगमोत्सव समितीन आयोजित केल्ल्या या रोमटामेळ चित्ररथ लोकनृत्य आणि वेशभूषा स्पर्धे खातीर आमकां उदंड असो प्रतिसाद अंदून लाभिल्लो आसा। आमच्या या स्पर्धेक अंदून फ्लोट जे आसा चित्ररथ आसा ते 32 चित्ररथ या स्पर्धे खातीर देंवतले। त्याच बरोबर रोमटामेळ आसा ते 16 पथकां हातूंत सहभागी जाल्ले आसा आणि बाकीचे जे लोकनृत्य पथकां आसा ती तयार आसा। तशेंच वेशभूषा आम्ही फॅन्सी स्पर्धा ज्युनियर आणि सिनियर कॅटेगरी खातीर दवरली। तातूंतली ज्युनियर कॅटेगरींतली 55 पथकां आसात, 55 स्पर्धक आसा आणि सिनियर कॅटेगरी खातीर 31 आसा। असो उदंड प्रतिसाद ह्या वेळार तुमी दिल्लो आसा, दर वर्सा दीत आसा। ह्यान फुडें दितले अशी आशा व्यक्त करता आणि कांय खिणा भितर आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री अध्यक्ष असे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कांय खिणा भितर हांगा पावतले।
आम्ही त्यांची वाट पळयता. टुरिझम डिपार्टमेंटचे आमचे मिनिस्टर कडेगांठ असे मिनिस्टर रोहन खंवटे आमचे मदीं हांगा उपस्थित आसा. खास उल्लेख करता त्यांच्या सहकार्यान व चित्ररथ ही स्पर्धा जी आसा त्यांच्या खात्याच्या सहकार्यान ही हांगा जाता. आज मोठ्या उमेदीन आमच्या उतराक मान दिवन पात्रांवाच्या उतराक मान दिवन हे सगळे मानेस्त हांगा आयिल्ले आसा. हांव तांकां मनाकाजासान देव बरें करूं म्हणटा आणि चड वेळ न घेता आम्ही उतरांनी येवकार दिवन जाल्लो आसा. आमच्या मानेस्त आमचो नगराध्यक्ष आसा आनंद नाईक तांणी येवकार हांगा तुमकां मानेस्ताक दिल्लो आसा. फुलांचो परमळ भेटोवन ह्या मानेस्ताक आमी उर्बेवरीन येवकार दिता. सगळ्यात पयलीं शिष्टाचाराच्या नुसार आमच्या गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री पाविल्ले आसा. अंतरुज शिगमोत्सव समितीच्या वतीन गोंय राज्याचे अभ्यासू असे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां मनाकाजासान आमी उर्बेवरीन येवकार दिता. सगळ्यांनी ताळयो मारून तांकां उर्बेवरीन येवकार दिलो. अंतरुज शिगमोत्सव समितीच्या वतीन चित्ररथ रंकामेळ वेशभूषा लोकनृत्य स्पर्धा आता काही खेळामध्ये हांगा जातली आणि या मुखेल अशा कार्यक्रमात गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या मदीं पाविल्लो आसा. हांव सगळ्या आमच्या शिल्पप्रेमी कडल्यान तांकां येवकार दिता. आमकां ब्लॉक करनाका आमी पयलीं पासून रावले हांगा आसूं. आमचे फोंड्या नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्षा कोलवेकर मॅडम कशें वयले त्याच बरोबर नगरसेवक जर हांगा आसा ताका सगळ्या नगरसेवकांक विनंती करता की उपकार करून तांणी मातशें आपलें आसन बसून घेवचें. नगरसेविका आमचे मदीं आसा तांच्यांनी मातशेर आपली बसका घेवची. नगरसेवक नगरसेविका हांगा जर आसत तर तांणी मातशेर आपली बसका घेवची. विद्या पुनाळकर, ज्योतिबा नाईक आणि उपनगराध्यक्ष कोलवेकर हांगा आमचे मदीं आसा. आमी तांकां येवकार दिता. ओलीच्या या स्पर्धे खातीर या स्पर्धेचे मूल्यमापन करपा खातीर त्या त्या क्षेत्रातले तज्ञ आमी हांगा परीक्षक आपयल्ले आसा. ते बरे रिझल्ट तयार करतले अशी आशा व्यक्त करता आणि हो मुखेल कार्यक्रम जाले उपरांत आमच्या स्पर्धेक आमी सुरवात करता. साजिदा आणि हरीश सुगंधर असा कारण मागच्या रक्ती पुस्तक घेतली. पंचांत आता चड वेळ न घेता उतरांनी येवकार दिवन जाल्लो आसा. आमच्या नगराध्यक्षांक येवकार दिवन जाल्लो आसा. आता फुलांचो परमळ पेटोवन या मान्यवराक आमी मनाकाजासान फोंडेकाराच्या वतीन उर्बेवरीन येवकार दिता. सगळ्यांत पयलीं आयच्या कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले गोंय राज्याचे अभ्यासू असे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां मनाकाजासान येवकार दिता. अंतरुज शिगमोत्सव समितीच्या वतीन हांव भाई नायक हांकां विनंती करता की तांणी मोगाचे प्रतीक म्हणून हे पुष्पगुच्छ दिवन तांकां येवकार दिता. फुडें सुवातेर जाणी हो शिगमो फोंडे म्हालांत हाडलो तांचें मोठें योगदान ह्या शिगम्या खातीर आसा ते आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक हांकां आमी येवकार दिता. हांव हनुमंत नायक हाचे कडेन विनंती करता की तांणी तांकां येवकार दिवचो. आमी प्रोटोकॉलानुसार शिश्टाचारानुसार थोडीशीं नांवां घेता. फुडें सुवातेर
ज्या खात्यान ही स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी आमकां सहकार्य केले ते आमचे दराडीचे असे परवडीचे आमदार आणि टुरिझम मिनिस्टर आदरणीय रोहन खवटे हांकां आमी येवकार दिता. हांव प्रकाश बाई हांकां विनंती करता की तांणी मोगाच्या प्रतीक म्हणून तांकां उर्वरीत येवकार दिवचो. ना हो कितें तर सुरेश वाटेर जाणी फाटली कितलीशींच वर्सां भाजपाचो यशस्वी असो प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नांव कमयलें आणि राज्यसभेनी ते आपले वेगवेगळे प्रश्न काढून आमच्यो समस्या मांडपाचो प्रयत्न ते करता. ते आमचे आदरणीय असे सध्याचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानावडे हांकां उर्वरीत येवकार दिता. हांव सदानंद काणेकर हांकां विनंती करता की तांणी तांकां येवकार दिवचो. सुरेश वाटेर फक्त एक राजकारणीच म्हणून न्ही, गोंयच्या सांस्कृतीक मळार जांचें मोठें योगदान आसा, भरपूर काम करता, बरो सिने अभिनेता, बरो कलाकार, त्याच बरोबर भारतीय जनता पक्षाक एक बरो अध्यक्ष आता, एक आमचो कलाकाराचें नेतृत्व करपी तांकां मेळिल्लो आसा, तांकांय आमी येवकार दिता. आज प्रदेशाध्यक्ष आमचे कडेन आसा दामू नायक. हांव PR पाटील हांकां विनंती करता की तांणी तांकां पुरस्कृत करून तांकां उर्वरीत येवकार दिवचो. ज्या खात्यांतल्यान केलो उत्सव जाता ते आमचे पर्यटन खाते आणि या पर्यटन खात्याचे डायरेक्टर म्हणजे संचालक बाब केदार नायक आमचे मदीं आसा. फोंडेकारांक ते अत्यंत जवळ पयलींच्यान तांचे रिलेशन आसा. ते केदार नायकाक आमी येवकार दिता. हांव देवानंद सतरकरांचे कडेन विनंती करता की तांणी तांकां पुष्पगुच्छ दिवन येवकार दिवचो. सुरेश वाटेर आमच्या फोडेचे नगराध्यक्ष आनंद नायक आमचे मदीं आसा. तांकांय आमी येवकार दिता. एक बरें काम करपी, विरोधक सुद्धा ताची तोखणाय करता अशें व्यक्तिमत्व आनंद नायक आमचे मदीं आसा. तांकांय आमी येवकार दिता. हांव किरण नायक हांकां विनंती करता की तांणी पुष्पगुच्छ दिवन तांकां येवकार दिवचो. आमच्या फोंडे नगरपालिकेचे आदले नगराध्यक्ष आणि सध्याचे नगरसेवक रितेश नायक हांकां आमी फुलांचो परमळ भेटयता. हांव ह्या कार्यक्रमा निमतान कृतिका नायक हांकां विनंती करता की तांणी तांकां येवकार दिवचो. आमचे कडेन उपनगराध्यक्ष आसात कुर्वेकार. हांव शेजल नायक विद्या कुमारेकर आमचे मदीं आसा. आमी तांकां येवकार दिता. अस्मिता गांवकर हांकां विनंती करता की तांणी पुष्पगुच्छ दिवन तांकां येवकार दिवचो. सगळ्या मान्यस्थांनी एक विनंती केली. आमचो प्रदेशाध्यक्ष सांगता, आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री सांगता की ह्या सगळ्या उत्सवाचे श्रेय म्हणजे ते पात्रांवाकूच वयता म्हणून गोंयांत. ताका लागून फक्त पात्रांक ताणें पयली उलोवणीची अशी विनंती केल्ली आसा मुख्यमंत्र्याक आणि प्रदेशाध्यक्षाक. हो मान राखून आमी पात्रांक हे सुपूर्द करता. आदरणीय गोंय राज्याचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक. बंद करतो. गोंयचे तडफदार मुख्यमंत्री बाब आमच्या हांगसर आयिल्ले आसात आनी आतांच ते आयिल्ले आसात. आनी डॉक्टर आमचे जे डॉक्टर आसात ते डॉक्टर जे आसात ते सगळ्याचे हे वळखतात कशें म्हणटा ते मेंदू ब्रेन सगळ्यांचो. त्या प्रमाणे तो आमचो राज्य चलयता, ही वर्सां बरे तरेन चलयता. आनी अशें जे आसा अशें आर्ट आनी कल्चर जे आसा आमची परंपरा ती हे करून दवरपाक राखून दवरपाचें काम तो करता.
आनी अशें तरेन करचें गोंयची जी राखण जी आसा वेगवेगळे तरेचे आमी लोक गोंयांत रावता वेगवेगळे तरेचे रावता वेगवेगळ्या धर्माचे आसा आनी प्रत्येक धर्माचे जे आसा तांकां ते अधिकार दितात तुमचे तुमी करात आनी आमचे आमी करतात सगळ्यांची सगळ्यांनी करूंदी आनी सगळे एकत्र येवन साजरी करुया गोंय हे सगळे तरेचे लोकांचे आनी आमी सगळे एकत्र येवन हे आमी शिगमो जावं तेच्या कर्नवाल जावं आनी कितें फेस्तां जावं ही कितें आसा तें आमी सगळे एकत्र येवन करतात ते अशीच आमी परंपरा दवरुया आनी आमकां त्या सरकाराक सदांच हात आसा हेल्प करता आमकां मदत करता हे करपाक सगळे तरेची आनी आयज आमचे मुख्यमंत्री हांगा आयिल्ले आसा टुरिजम मिनिस्टर आयिल्ले आसा तशें बाब सुदान दानवडे आयिल्ले आसा तसो आमचो खाली मडगांवच्यान आमचो पार्टीचो प्रेसिडेंट बाब दामू नायक हांगासर आयिल्ले आसा हे सगळे हांगा आयिल्ले आसा आनी तांकां स्वागत करता तुमचे सगळ्यांक स्वागत करता आनी आमी सगळे आयज रातभर म्हाका आयज सकाळी च्या जातली फाल्यांची च्या जातली आयज मागीर आमकां कम हें आसा खूब हें आसा कितें म्हणटा तें एंट्री म्हणल्यार सकाळी च्या जातली आनी हांगा तांकां टायम येतलो वचून परत येवपाक तेंच्यांनी जेवण घरा जेवण येवपाना हांगा जेवण आसा अशें कांय ना म्हणून सगळ्यांक येवपाक आमी सगळे एकत्र या अशेंच साजरे करुया अशेंच सरकाराक तुमकां आदार आसा आनी आमचो सरकार आदार आसा धन्यवाद थँक्यू देवबरें एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नाईक मोलादी कशे विचार तांणी ह्या वेळार व्यक्त केल्ले आसात आनी सीएमा बद्दल आनी आमच्या अध्यक्षा बद्दल कृतज्ञता व्यक्त केल्ली आसा हांगा खरें म्हणल्यार आमकां रोहन खंवटे तानावडे सर आनी दाम नायकाचें भाशण जाय आसलें पूण सीएमा मुखार आनी अध्यक्षा मुखार हांव कांय उलोवपाक शकना कारण तो मागीर म्हाका तापयतलो तेका लागून हांव चड वेळ न घेता आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे अभ्यासू मुख्यमंत्री आदरणीय दोतोर प्रमोद सावंत आनी आपले मोलादीक विचार ह्या वेळार व्यक्त करतो हांव तांकां विनंती करता. नमस्कार आणि सगळ्यांना येवकार अंत्रूज महालांचो शिगमो उत्सव म्हणजे सगळ्यात व्हडलो शिगमो सरकाराचोय शिगमो तसो पळोवंक वता तर अंत्रूज महालांतल्यानूच तुमकां सुरवात जाता आनी आयच्या खासा सुवाळ्याक आमचे मदीं आसात आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर माजी मुख्यमंत्री बाब रवी नाईक टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक भारतीय जनता पार्टीचे आद्य अध्यक्ष आणि आमच्या आताचे राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद तानवडे त्याचबरोबर नगराध्यक्ष आसा डायरेक्टर सगळे नगरसेवक आणि नगरसेविका आणि अंत्रूज महालांतल्या म्हज्या सगळ्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो गोंयभरांतल्या सगळे शिगमो उत्सवांतले सगळे पगड आनी सगळे ढोल ताशा पथक हांगासर सगळे आयल्या ताच्या मना काळजांतल्यान गोंय सरकारच्या टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या वतीन तुमकां सगळ्या जाणांक येवकार दिता. अस्तय अस्तय घुमचे गटार घुम ह्या नादात ह्या शिगम्याचो सुरवात जाल्लो म्हणजे शिगम्याच्या माडा वयल्यान शिगमो आतां पब्लीक शिगम्यात आमी आयिल्ले आसा गेले कितलेशेच दीस फाटले 8 दीस कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या शिगम्याच्या मांडार आमी शिगमो खेळटा आनी तो शिगमो खेळटा आसतना खंयसरूच आमी भेदभाव दवरिना ना व्हड ना धाकटो ना जात ना भेद ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमी पळयता की पारंपारीकच शिगमो त्याच पद्दतीन आमी कल्चरल टुरिजमांत कन्वर्ट करता आसतना आमी सरकारांतल्या वेगवेगळ्यो शिगमो उत्सव वो वेगवेगळ्या शहरांतल्यान मनोवपाक सुरवात केल्या. एक बरें वातावरण क्रिएट करपा खातीर गोंयभर काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत अशा पद्दतीचो शिगमो सेलिब्रेट करता आसतना खरोखरूच मनाक खोस भोगता. बरेच जाण विचारतात की शिगमो आनी कार्निवल करून तुमकां कितें मेळटा काय म्हणून शिगमो आनी कार्निवल करून आमचो हॅपीनेस इंडेक्स गोंयांतलो वाडटा हें सांगता आसतना म्हाका खोस भोगता. खऱ्या अर्थात आमी लोकांच्या मनांत हांव पळयता की बारीक 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 लोक सुद्धा दीसभर काम करता पण त्या शिगम्याच्या रमाट मेळापाटी नाचपा खातीर खंयसरूच ते चुकना म्हणजे पूर्ण परत रातभर नाचून सकाळी उठूनय कामाक वतात पण एक आनंद व्यक्त करतात एक नाचता हो एक मनांतल्यान आयिल्ली भावना आसा आनी खऱ्या अर्थात आपली कला सादर करपाक आयिल्ले सगळे कलाकार प्रायज मेळो अथवा न मेळो प्रायजाची इच्छा पळयनात पण हय आमकां शिगम्या खातीर वचूंक जाय फोंड्या वचूंक जाय पणजे वचूंक जाय मडगांव वचूंक जाय ह्या सगळी कडेन ते वांटेकारी घेतात अशा ल्हान ल्हान भुरग्यां पासून बायलां पर्यंत आनी जाणट्यां पर्यंत हांव सगळ्यांचे खरोखरूच सांगता की प्रायजाची अपेक्षा कोण दवरिना. हांवें सहज म्हणजे तांचो रिव्ह्यू घेतलो की एखादो जर रोमटामेळ जर चलोवपाचो आसत तर हांवें अंदू आमच्या साखळीत नवीन जाल्लो रोमटामेळ ताका विचारलें की तेंकां फाल्यां एक्सपेन्सीस जर पळयत 350 लोकांक घेवन डेली भोंवपाक जाय म्हणजे त्यो बसी घेवन वचपाक जाय परत तो खर्च करपाक जाय आनी पुराय रोमटामेळाचो खर्च हो खऱ्या प्रायजान भरून येवंक शकना. तुम्ही म्हणटले प्रायज वाडून दिया रोज सांगात आसा फाटल्यानच्यान पण एनी हांव
आम्ही बऱ्या पद्धतीचो तेंको सगळ्या शिमगो उत्सव समितीक दिता. पण एक त्यांचो उत्साह जो असा कलाकारांचो उत्साह हो व्हड पुढे व्हरपा खातीर आम्ही अशा पद्धतीची कला ते सादर करता. तांच्या मनापासून हांव खूप खूप अभिनंदन करता. आणि आता शिमगोय पळोवपा खातीर ट्युरिस्ट हे गोंयांत येवपाक लागलेले असतात. ह्या पद्धतीचो शिमगो तुमकां देशभर खंयसरूच पळोवंक मेळटना. एका दिसाची होळी मेळटली, हांव कलर तुका लायता, तूं म्हाका लायता, इतकेचेरूच तांचो शिमगो सोंपता. पण तसो जर ट्रेडिशनली म्हणजे आमी म्हणटा की एक एकदा आमी महाराष्ट्रा वांगडा कॉम्पीट करता, पण महाराष्ट्राच्या पेक्षा सुद्धा शिमगो करपा खातीर गोंयकार फुडें आसा हें आमकां सगळ्या जाणांनी दाखोवन दिल्लें आसा. त्या सगळ्या कलाकारांचे हांव खरोखर मनापासून खूप खूप अभिनंदन करता. सातत्यान होच हॅपीनेस इंडेक्स वाडपा खातीर तुम्ही सगळ्यांनी तुमचो हातभार लावचो. आमी जेन्ना टुरिझम म्हणटा ते सस्टेनेबल टुरिझम करपा खातीर आमची तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. गोंय हे फक्त सरकाराचें न्ही, गोंय हे आमचे तुमचे सगळ्यांचे आसा. आणि ते सस्टेनेबल टुरिझम करपा खातीर आमी सगळ्यांनी मोग दवरपाक जाय. गोंय आमचे स्वच्छ दवरतले, सुंदर दवरतले. हे कलाकारांचे गोंय आसा, हे स्वच्छ आसप, सुंदर आसप आणि ते कलायुक्त आसप ही सगळ्यांची जबाबदारी आसा. त्या खातीर म्युन्सिपाल्टीच्या बरोबर लोकांनी सुद्धा फोंडे शहर अंत्रुज महाल हो तसो अंत्रुज महाल पळोवंक वचत जाल्यार टेम्पल टावन म्हणटात. ज्या पुराय देशांत जर सगळी बऱ्यांतली बरी आणि शुद्ध आणि बरी टेम्पलां पळोवपाक मेळटली आसत जाल्यार ती आमच्या फोंड्या महालांत पळोवपाक मेळटा. कोणी जर गोंयांत आयलो आसत जाल्यार तो फोंड्या महालांत येयल्या शिवाय रावना. म्हणून टेम्पल टुरिझम आसलेलें हें टावन म्हाका दिसता ते अजूनय बी ब्युटिफूल करपा खातीर आणि अजूनय ते कलरफूल करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव हो खूप म्हत्वाचो आसा. प्रत्येकाचो आस्पाव हो खूप म्हत्वाचो आसा. माझे शहर हांव माझें क्लीन आनी नीट शहर दवरतलो. म्हजो गांव हांव क्लीन आनी नीट गांव दवरतलो. म्हजें गोंय हांव क्लीन आनी नीट दवरतलो. हांगासर येवपी ट्युरिस्ट हो फक्त टेम्पल आनी हांगा ते सगळे पळोवपाक जर येतलो आसत जाल्यार ते तितक्याच बऱ्या पद्धतीचे आसप हे गरजेचें आसा. सरकाराय बरोबर आमी जबाबदारी सांबाळटली आणि गोंयचे आमी जशें म्हणटा की कल्चरल टुरिझम फुडें व्हरपा खातीर सातत्यान आमचे टुरिझम डिपार्टमेंट बाब रोहन खंवटे हाच्या लिडरशिपीच्या सकयल फुडें वता. तांकांय तुमी देतात ताळयो वाजोवच्यो की अशाच पद्धतीचे कल्चरल टुरिझम फ्लरीश जावचे. आणि अंत्रुज महालांतलो पयलो शिमगो आयच्यान सुरू जालो. घमच्या गटान घम मुळात पडत आमी शिमगो वाजोवया आणि म्हणत हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. देव बरें करूं. गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत बरे विचार त्यांनी ह्या साहेबांना आमकां व्यक्त केल्ले आसा. आता मुखेल म्हणल्यार आमगेलें कितें आसा, हांगासरल्यान आमी नाळ दवरपा खातीर ते गुड्डे कडेन वतले सगळे मानीस आनी ताजे उपरांत जी सत्री आसा ताका हार फुलांचो अर्पण करून आमच्या ह्या कार्यक्रमाक सुरवात करता. त्यान पयलीं हांव नगराध्यक्ष आसले आनी सद्याचे नगरसेवक रितेश नायक हांकां विनंती करता की तांणी उपकाराचो उल्लेख करचे. नमस्कार. फोंडा तालुका अंत्रुज शिगमोत्सव समिती आज जे आम्ही कॉम्पिटिशन दवरला ह्या कॉम्पिटिशनाक ज्या हांगा आमचे प्रमुख पाहुणे डॉ प्रमोद सावंत हांगा आयिल्ले आसा. तुमचा वेळ घेवन हांगा आयले आसा त्यांचा आभार मानता कॉम्पिटिशना मार्फत. तशेंच आमचे वेल्फेअर मिनिस्टर श्री रवी नायक सर ते हांगा आयिल्ले आसा. त्यांच्या मार्गदर्शना खाली आम्ही शिगमोत्सव कमिटी कार्य करता. त्यांच्या मार्गदर्शन सदां आसता. तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिझम रोहन खंवटे बाब हे हांगा आयिल्ले आसा. त्यांचे टुरिझम खात्याचे आमकां सगळे एवरी इयर सपोर्ट मेळटा. तशेंच आमचे नावडे बाब सदानंद नावडे बाब जे राज्यसभा MP आसात त्यांचे हांव आभार मानता. आमचे दामू नायक जे प्रेसिडेंट गोवा BJP त्यांचे आणि हांगा 2 उतर सोंपयता. थँक्यू. सगळ्यांनी देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर हो कार्यक्रम यशस्वी करपा खातीर उदरच्या सहकारी करपी आमचे फोंडेचे पुलीस DSP आमचो शिवराम वांयगणकर आसा, PI कवळेकर हांगा आसा. त्याच बरोबर तांचे सगळे उपनिरीक्षक, त्याच बरोबर सगळे तांचे स्टाफ हांगा आसा, ट्राफीक सेल आसा, फायर ब्रिगेड आसा. तुमकां सगळ्यांक तुमकांय हांव म्हाका म्हाजे सांगू बरें करूं हांगा आयिल्ले आसा तांकांय हांव आयोजकांच्या वतीन बाकी सगळ्यांना बारी आहे. बाकी सगळ्यांना बारी आहे. आता मुख्यमंत्री
सांग मावशी वाट काय दिसता पण फाटत असं वाटतं बसेल असेल सर्वाय महादेवाय नमो नमः इदं बलं मया देवं स्वागतं प्रदर्शनम् तेन मे शुक्लावक्ति भवे जन्मानि जन्मनि बलेन बलिदं सर्वं त्रैलोक्यं सदाचरं तस्मात् फलप्रदानिनो सफलाश्च मनोरथाः जय देवाचं म्हणता शंकरा आज तुमच्या कर्माकडे आज अंतराच्या शिगमोत्सवाच्या निमित्तानं प्रतिवर्षाप्रमाणे आज ह्या सणाला सुरुवात करून पर्यटन खात्याच्या मार्फत आणि सरकार दरबारातल्या वेगवेगळे कार्यक्रम आणण्याची सुरुवात करतात. आज ही कार्यक्रमात सुरुवात करत असताना सगळ्या सरकार दरबारातल्या सगळ्या वरिष्ठ अधिकारी त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री त्यांच्याबरोबरच्या सगळ्या मागणी आज तुमच्या चरणाकडे आम्ही सुरुवात केली असा उत्तम रीतीने तुमच्या देवतांच्या आशीर्वादांच्या ज्या स्थानाचे जो किती कार्यक्रम होत असतो ह्या स्थानाचे तुम्ही कार्यक्रमाकडच्या सुरुवात करताय त्या जागेवर कोणाचीच कसलीच अडचण बदनाम घेणं असताना तुमच्या देवतांच्या आशीर्वादात उत्तम रीतीने हा कार्यक्रम करून घ्या. या कार्यक्रमात ज्या जागेवर स्पर्धेत भाग घेतलाय जवळपास शिकणे मिळत असून अथवा अन्य मार्गांच्या वतीने प्रत्येक जण वेशभूषेच्या स्पर्धा करताना चित्ररथाची कार्यक्रम करताना तो उत्तम रीतीने होतात आणि प्रत्येकाच्या गावाच्या भाड्याच्या त्याचप्रमाणे प्रत्येक शहराच्या नावलौकिक ठिकाणी मिळून सारख्या प्रत्येकात जी किंवा स्पर्धेची इच्छा जी असा त्यातून उत्तम तुमच्याकडे चालना मिळण्यासारखी आज तुमच्या धर्माकडच्या नांगसण्याला सुरुवात झाली आणि ज्या ज्या स्थानाचे कार्यक्रम घेतलो तो उत्तम रीतीने तुमच्या देवतांच्या आशीर्वादात करून घेतलो अशी महाराजांना ख्याती करून दाखवा. आज ही दिल्ली सगळं रुजू करा सगळ्या कुटुंबाचा कल्याण करा श्रेष्ठ आणि सगळ्यांच्या माध्यमातून सर एक फोटो आहे सर हॅलो छत्रपती शिवाजी महाराज हर हर नाल्क सर तुम्ही किती एक दोन शब्द सांगताले
दाट राहो चला चला पुढे चला पुढे चला माझं एकदा बरोबर तो हा चांगला आहे का चहा आमची गाडीवर यासाठी काय गेलो सर सर हा दिदा या आज फोंड्या शिगमोत्सव सुरवात गोंयची सगळी फोंडेच्यान जाता अंत्रूज म्हालान 15 दिसा आज जी सुरवात जातली 29 मार्च पर्यंत वेगळे वेगळे स्थानाचेर वेगळे वेगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी जवळ जवळ 18 मतदारसंघात 15 दिसाक हो शिगमो साजरो जातलो. आमची परंपरा आमचे दायज आमची संस्कृती सगळी हातूंतल्यान आमी दाखोवन दितात. कार्निवाल पयर सोंपलो तांचो लँड पिरियड सुरू जालो. गोंय राज्यांत सगळे भेदभाव न करता सगळ्यांची इव्हेंट सगळ्यांचे फेस्टिवल सगळ्या तरेन मनोवचे हे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे विचार आसात आणि पर्यटन खात्यातर्फे शिगमोत्सव आमी करता आसतना कल्चरल टुरिझम स्पिरिच्युअल टुरिझम अशे विचार करतात. रिजनरेटिव्ह टुरिझम म्हणून जी संकल्पना आमी सुरवात केली आणि गोवा बियॉन्ड बीचीस तातूंत फेस्टिवल वेगळ्या तरेन स्तरार व्हरप हे विचार धरूनच आमी शिगमोत्सव जावं कार्निवल जावं बाकीचे सगळे आमी वयले दायजार व्हेल्ले आसात. तातूंतल्यान सगळ्यांक आपली कला दाखोवपाचो एक व्यासपीठ मेळटा. फोंड्या आज कळपाक बरें जाता की रिकॉर्ड एंट्रीज म्हणटा अश्यो जवळ जवळ चित्र 38 एंट्रीज आणि रोमटाच्यो म्हाका दिसता जवळ 18 एंट्रीज ज्यो आसा प्लस फॅन्सी ड्रेस हातूंत एक सुरवात बरी जाल्या. तातूंतल्यान वेगळे वेगळे गांवचे भुरगे आमची संस्कृती फुडें व्हरपाक बऱ्या तरेन फुडें सरल्या हें आयकूनय खूब अभिमान जाता. फाटल्या वर्सा मुख्यमंत्र्याचो आमी आदार घेवन थोडे आमी प्रायज मनी वाडयल्ले आशिल्ले चित्ररथ जावं रोमटा मेलाचे. फुडल्या वर्साय वाडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो जातूंतल्यान तें प्रोत्साहन आमच्या लोकांक मेळप जे कोण भाग घेता. आज जे सुरवात जाल्ली आसा तातूंतल्यान एक चित्ररथ आनी जे आमचे रोमटान जे सगळे भाग घेतले सगळे पथक तशेंच आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आज शिगमो उत्सव सुरू जाता तर समस्त गोंयकारांक हाची शुभेच्छा दिता आणि ह्या 15 दिसांचो सगळ्यांनी आस्पाव घेवचो. जातूंतल्यान डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट आयल्या ते हाचो आस्पाव घेता आणि आमी हे वर्सभर कॅलेंडर जे तयार करता ह्या वर्साक तातूंत कार्निवल शिगमो धरून बाकीचे जे आसा आमचे इव्हेंट्स फेस्टिवल्स ते घेतले. लास्ट 2 वर्सांक शिवजयंती आमी बऱ्या प्रमाणात म्युन्सिपालिटीच्या आदारान तांकां आमी सेलिब्रेट करपाक दिता आणि आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाक जो मानाचो मुजरो जाय आशिल्लो त्या मानान आमी ताका कल्चर हेरिटेज कळचे आणि ते तांणी फुडें व्हरचे हो एक आमचो सरकाराचो प्रयत्न. टुरिझम डिपार्टमेंटाचो आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन आणि ह्या निमित्यान आज फोंड्या तांणी जो बरो ऑर्गनायज केला तांकां अभिनंदन करता तांकां शुभेच्छा दिता. मागीर 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चयनित की जाए.
काय चालू असेल